नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मना काळजापासून येवकार. तुमकां येवकार दितना आज आमचे वर असे सुप्रसन्न असे व्यक्तिमत्व आसा. त्यो म्हणजे डॉक्टर प्रांजली रवीश टोपले आणि त्यो होमिओपॅथी कन्सल्टंट जावन आसा आणि तांचे खाशेलेपण हे आसा की त्यो केसांच्या बाबतींत तज्ञ जावन आसात. म्हणजे ट्रायकोलॉजी जाका आमी म्हणटा, म्हणजे तांच्यांनी विशेष अभ्यास केला. तर जे म्हाका ना तुमकां सगळ्यांक आसा अशें हांव गृहीत धरता किंवा जे आसा ताची तुमी कशी काळजी घेवप हाच्या विशीं विस्कटान माहिती करून दिवपा खातीर आज स्टुडिओन आमचे बरोबर आसा डॉक्टर प्रांजली. डॉक्टर नमस्कार आणि येवकार. जेन्ना आमी केस म्हणटा एक सौंदर्याचें लक्षण, खंयच्याय मनशाक दादल्याक जावं बायलांक खंयच्या आपल्या केसां विशीं खूप आत्मीयता आसता. म्हाका ना जे म्हणजे दुर्दैव अशें हांव समजता, पण एनिवे पण बाकीच्यांक आसता. आणि इनफॅक्ट जेन्ना आमी खंयचेय साधू बी पळयतात ते आपले केस तासतात, म्हणजे तकली तासतात ह्या खातीर की तांकां देहा विशीं आकर्शण उरपाक जायना म्हणून. कारण इट इज अ पॉयंट ऑफ माय अट्रॅक्शन फॉर युअर सेल्फ बॉडी ऑल्सो. तर आमी मातशे थोडेशे तांत्रीक दृश्टींतल्यान पळोवया, म्हणजे टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ दीस अपार्ट फ्रॉम द स्पिरिच्युअल एस्पेक्ट. हे पळयतना जेन्ना आमी म्हणटा की केस, तेन्ना तुमी जाचे म्हणजे वॉट यू हाव यू डिफायन किंवा केसाचें तुमी वर्णन करतना तुमच्या भाशेन कशें करतले? हय. सो बेसिकली केस म्हणल्यार इट इज अ प्रोटीन फिलामेंट. सो वेन दीस प्रोटीन इट इज कॉल्ड एज अ कॅरेटीन. सो वेन दीस प्रोटीन कम्स up from the skin it is called as a hair. So आता hair असो पळोवपाक गेल्यार it is having like many parts. Okay, first म्हणल्यार जो वयर आमी पळयता that is केस म्हणटा ताका. Okay, so that is called a hair shaft. पोना स्किनीच्या पोना ताका रूट आसता. Okay, so again this now root is protected with one more sheath आणि परत ब्लड सप्लाय ताका पावपा खातीर हे आसता कितें म्हणटा वेन्स आणि आर्टरीज आसता. ओके, सो दॅट इज वन ऑफ द पार्ट. परत मागीर ताका एक सिबमाचो ग्लँड आसता विच कीप्स युअर मीन्स sebum secrete jata, that is the oily content of the body. Yeah, so it keeps the hair moisturized. Okay, keep safe from like drying. And so एक लस्टर जाका एक चकाकी जे असता एक तुकतुक तो त्या सिबमा खातीर असता. आणि एक पार्ट. सो फर्स्ट इज द शाफ्ट एज आय टोल्ड यू, देन द रूट्स, सिबमाचो ग्लँड असता आणि या सो दॅट कंप्रायसेस ऑफ द हेअर. ओके, बेसिकली. सो म्हाका सांगा की आता हे केस असता न्हय, आमी एक दुसरो हांवें सुरवातीकच सांगला की एक ताका सौंदर्याचे लक्षण म्हणून येता किंवा एक थोडेशे आपले एक अटॅचमेंट असता बॉडीचे विशीं, हे सगळें उलयला. पण म्हाका सांगा हे केसांचे कर्तव्य कितें, म्हणजे वॉट इज द ड्युटी, म्हणजे हे आसतात कितें, म्हणजे फंक्शन ऑफ द हेअर? येस. सो coming towards the function of hair म्हणल्यार the first apart from like सौंदर्य तुम्ही जशें म्हणटा, so main function of hair is like a protection. So now hairs are seen on the body. So bodyचे protection म्हणल्यार it protects the body from the dust particle, again from the UV lights, okay, of the sun. Now again we see like hair on our eyelids. So this again protects the eye from the dust particle. आता even आमच्या आयब्रोजारूय हेअर असता. सो अगेन यू नो स्वेटिंग बीन जाता तेन्ना परत ते स्वेट आयान एंटर करपाक जायना, दोळ्यान भितर वचपाक जायना. सो द बेसिक function of the eyebrows is to protect the eyes like from the this thing like water entering into the eyes. Secondly, in the nasal cavity also there are hairs, so it protects dust from entering into the respiratory system. Okay, and the main like the majority of the hair म्हणजे चड प्रमाणान जे आमकां केस आसता ते माथ्याक आसता. So that is to prevent your skull and the brain. Yeah. सो जेन्ना आमी ह्या विशीं उलयता तेन्ना एक म्हत्वाची गजाल अशी आसा मॅडम की आमी केसांचे एक म्हणजे केसांचे अशें एक चक्र सुरू आसता, म्हणजे केस नवे जन्माक येतात, पयलींचे पडटात किंवा वी कॅन कॉल इट अ सायकल. सो वॉट यू मीन बाय हेअर सायकल, म्हणजे हे सायकल ज्याचं कितक्या प्रमाणात, कारण आमकां खुबशे फावटी लोकांक कितें दिसता की आपले खूप केस वतात, खूप केस येतात पण तितके जन्माकूय येतात. सो मातशें इन शॉर्ट आमकां सांगात की हेअर सायकल म्हणजे कितें आसता? सो हेअर सायकल कंप्रायसीस ऑफ 3 स्टेज. सो फर्स्ट आसता तो एनेजन स्टेज म्हणटा ताका, म्हणल्यार इट इज अ ग्रोथ फेज ऑफ दी हेअर. सो केस वाडटा तो. सो आतां सपोज एक बर्ड येता हितून फॉलिकलांतल्यान आनी जो तो वाडपाक स्टार्ट करता, इट वील रिमेन ओवर युअर हेअर लायक स्कॅल्प फॉर लायक अराउंड 3 years. म्हणजे 3 to 4 years इट वील
be in the growing phase. Then comes the catagen phase. Catagen phase म्हणजे resting phase. So that will be like एक around 2 week खातीर resting phase आसता hair, wherein it detaches from the blood vessel. Okay, and then last is your telogen phase. Telogen phase म्हणल्यार falling phase of the hair. So wherein आता तो detach झाला from the blood vessel. So now slowly it will come off from the skin. So falling will start. So that will again last for like say around 3 months. Okay, म्हणजे falling start जाता ते. परत मागीर जे एम्प्टी फॉलिकल्स आसा थंयच्यान परत मल्टिप्लिकेशन ऑफ हेअर सेल वील स्टार्ट एंड देन परत न्यू ग्रोथ्स येवपाक स्टार्ट जातले. सो हे जे चक्र आसा ते चालूच रावतले ऑफ द एनेजन कॅटेजन टॅलोजन म्हणटात ताका. दॅट इज द ग्रोथ फेज, रेस्टिंग एंड द फॉलिंग फेज. बट आतां जेन्ना आमी लायक डिक्रीज इन द वॉल्यूम पळयता, दॅट इज बिकॉज ऑफ द श्रिंकिंग ऑफ युअर फॉलिकल्स, वेरीन फॉलिकल्सूच तुमचे बारीक जातले बिकॉज ऑफ मे बी जेनेटिक फॅक्टर or maybe because of some illnesses. Okay, so that time we will see like decrease in the volume and then it is a time of worry. Otherwise there is no म्हणजे अशें एकदम वरी जावपाची गरज ना, बिकॉज हेअर जे पडटा ते परत येतलेच. बट जेन्ना डिक्रीज इन द डेन्सिटी जावपाक लागता तेन्ना you need to मॅटर ऑफ कन्सर्न. matter of concern it सो is. थोडक्यात आमच्यान अशें म्हणयता की केस येवप आणि केस पडप हांचे एक चक्र चालूच चालूच आसता. बरोबर. हय. पण जेन्ना केस चड पडटात आणि तितके प्रोपोर्शनली हेअर परत रिग्रोथ grow जायना जायना. तेन्ना हय. इट इज अ Then- मॅटर ऑफ कन्सर्न. Yes, तेन्ना आमी right. दोतोराचो सल्लो घेवपाचो किंवा Right. कितें तरी बाबा हा कित्या खातीर जाता हे आमी जाणून घेवपाक जाय आणि ते फॅक्टर्स आसता ते रेक्टिफाय करपाक जाय. मे बी Right. लायक तुजो लोकल फॅक्टर म्हण किंवा युआर स्ट्रेस म्हण वॉट एव्हर इट इज. बरोबर. Yeah. मग डॉक्टर आणि जेन्ना आमी म्हणटा न्हय की केसांचे प्रमाण, तुम्ही आत्ता म्हटलंय की केसांचे प्रमाण जेन्ना पडपाचें वाडटा सो हेअर फॉल चड आसा, चड पण आसा. तितक्या प्रोपोर्शनात केस जन्माक येना किंवा ते वयर सरनात. आमी माथ्याचे उलय. तर म्हाका सांगा अशें वॉट आर द फॅक्टर्स, केन्ना अशें जाता की बाबा केस चड गळटात किंवा केस चड पडटात? कारण बायलां सुद्दां खूब फावटी म्हणटा आपूण न्हावपाक गेले तर इतके केस पडटात किंवा आनी Yeah, कितें right. जाता. सो वॉट आर दीज, वेन इट हॅपन्स? सो मेन रिझन हेअर फॉल जावपाचें म्हणजे न्यूट्रिशनल डेफिशियन्सी. ओके, न्यूट्रिशनल डेफिशियन्सी. सो इवन द हेअर इज कॉल्ड एज अ बॅरोमिटर ऑफ वन्स हेल्थ. म्हणल्यार आतां केन्ना सपोज कितें दुयेंस जालें आनी कितें सपोज स्ट्रेस आयलो ऑर से एनी अदर चेंजीस इन द बॉडी, फर्स्ट इट वील अफेक्ट युअर हेअर. ओके, सो हेअर बिंग द लिस्ट इम्पॉर्टंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी. सो फर्स्ट कितें जाता की न्यूट्रिशनल जे सप्लाय आसता ते हेअराचे पयलीं कट डावन जाता. ओके, एंड सो द हेअर फॉल वील स्टार्ट फर्स्ट. सो जशें हांवें म्हणलें लायक न्यूट्रिशन इज द फर्स्ट थिंग. सपोज कमी प्रमाणान मात्रान प्रोटीन्स ऑर से आयर्न भितन लायक कमी तुमी हें करता घेता जाल्यार मागीर परत हेअर फॉल चड जातले. सेकंड इज युअर हॉर्मोन. ओके, सो हॉर्मोन इन केस ऑफ PCOD म्हणटा आमी, परत मागीर प्रेग्नन्सीच्या उपरांत वन्स यू डिलिव्हर द बेबी, दॅट टायम हॉर्मोनल इम्बॅलन्सीस जाता बॉडीन एंड देन ऑल्सो यू वील नोट इनक्रीज इन द हेअर फॉल. ओके, थर्ड यू वील बी लायक इन केस ऑफ एनी like dandruff or say any other infections in your body. For example, even if you are like having thyroid issue, then hair fall chad jata. Okay, you have undergone some surgeries, jalyar because of that body jo stress asta because of the surgery, the recovery phase and all, then you experience more hair fall. Okay, सो बेसिकली हे अशें सम अप करतना अशें म्हणूं येता की देर कॅन बी लोकल फॅक्टर्स किंवा देर कॅन बी फॅक्टर्स विच आर बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स. लोकल फॅक्टर्स अशें आसा की जशें तुमी केसांची काळजी व्यवस्थित घेना किंवा तुमकां डॅन्ड्रफ आसा. लेट्स कम टू द पॉयंट, लायक की डॅन्ड्रफ आसा जाका आमी कोंडो जालो अशें म्हणटा, किंवा हे डॅन्ड्रफाक लागून हेअर फॉल जावं शकता किंवा वाडूं शकता. तिसरें तुमी सांगलें की बाबा थायरॉयड हॉर्मोनाक लागून हेचो जेन्ना इम्बॅलन्स जाता तेन्ना हेअर फॉल वाडूं शकता, जावं शकता. सर कॉमन सध्या जो तुमी सांगलो एक शब्द वापरलो तुम्ही PCOD, की बायलांक खुबशे फावटी पाळी फाटी फुडें येता, चडशे फावटी फुडें वता. अशा वेळार तेंचें वजनूय वाडिल्लें आसता आणि हे जें आसा इट इज रिलेटेड टू ओवरी. आणि हे रिलेशन जें आसा की ताचे वेळार आनी एक म्हत्वाचे घटक अशें आसता की तेन्ना हॉर्मोनल बरोच इम्बॅलन्स जाल्लो आसता. सो त्या वेळी अशें जाता की दे हॅव गॉट एबनॉर्मल हेअर ग्रोथ. रायट, तोंडाच्या खंय म्हणजे हांगा केस येवप, हांगा मिश्यांच्या थंय केस येवप किंवा केसांची डेन्सिटी वाडप. सो इट इज नॉट जस्ट हेअर फॉल, पण केन्ना केन्ना खुबश्या बायलांक अशें जाता की चड हेअर वाडटात आणि एबनॉर्मल जाग्यार वाडटा, म्हणजे इट अफेक्टिंग द ब्युटी ऑल्सो, म्हणजे तांकां आवडना तें.
पण हाचे जे कॉज आसा ते इट इज नॉट इन द हेअर बट इन द बॉडी, म्हणजे हॉर्मोन जाका लागून, जाका ओव्हरीक लागून आसा. सो दॅट इज टू बी रेक्टिफायड. सो ह्या खातीर तांच्यांनी गायनेकोलॉजिस्टा कडेन वचून पयलीं आपले PCOD सारके जाग्यार उडोवपाक जाय. तातूंत महत्वाचो घटक आसा तांचें वजन पयलीं कमी करपाक जाय. वजन कमी केल्या उपरांत ह्यो बाकीच्यो गजाली हळू जाग्यार बसपाक सुरू जाता, आनी ह्यो जाग्यार बसल्या उपरांत ताचे बाकीचे हे जे आसा, कारण हाका कितें आसतलें, दे वील हॅव टू टेक द ट्रिटमेंट टू बॅलन्स देअर हॉर्मोन्स ऑल्सो. आनी लोकल रिजनान काय समजा तांकां हांगा केस आसा, हांगा आसा, लायक वॉट एवर द थेरपीज अवेलेबल, यू वील बी डेफिनेटली टेलिंग अस, त्यो तांच्यांनी इम्प्लिमेंट करून ते आपले व्यवस्थित आपले परत रिस्टोर करू शकता. बरोबर. म्हाका सांग डॉक्टर, आनी एक महत्वाचें कशें आसा की बायलां खुबशे फावटी म्हणटा की आपले केस खूब पातळ जाल्या, हेअर थिनिंग जाका म्हणटा, आनी हेअर फॉल, हे म्हाका सगळे दोन वेगळ्यो गजाली. हेअर थिनिंग जाका केस पातळ जावप म्हणटा, हे केन्ना, म्हणजे नाव यू आर टॉकिंग अबाउट अ हेअर इंडिव्हिज्युअल हेअर, एम आय रायट, की एक केस पातळ झाला म्हणजे बारीक झाला, बरोबर, आणि दुसरे म्हणजे हेअर फॉल म्हणजे केस पडटा. ह्यो दोन गजाली तुम्ही कशो डिस्क्रिमिनेट करतले, और हाऊ विल एक्सप्लेन टू थिंग्स? रायट. सो हेअर फॉल जशें हांवें पयलीं आतां सांगलें, द सायकल ऑफ हेअर, जेका आमी एनेजन टेलोजन रेशियोय म्हणटा. सो सपोज इफ युअर एनेजन टेलोजन रेशियो म्हणजे हेअर ग्रोथचो हे आसता पर्संटेज आनी हेअर फॉलाची पर्संटेज, इट शूड बी लायक 8:2. दॅट मिन्स 80% ऑफ युअर हेअर शूड बी इन द ग्रोथ फेज, आनी फॉलिंग फेज लायक 20% ऑफ युअर हेअर आर इन द फॉलिंग फेज. So that is considered to be normal. Okay. So if we go to see every day like 0.5 mm hair grows jata. Okay. So in a month you can consider half a inch hair growth aspak jay मनशाची. So suppose ती asa आणि in the 3 months like around 3 inches growth been like is seen in the one person's this thing routine, then we can say that it is normal hair normal phase. phase asta. Ata jenna hair thinning jata, that time what happens, because there is shrinking of your follicles. Ata like how it happens is, suppose in male if we consider, okay, so in male there is a male hormone, that is your testosterone hormone. Okay, suppose if you are having genetic factors behind, or stress is there, then what will happen, this testosterone hormone gets converted into dihydrotestosterone. So this dihydrotestosterone is the main cause of hair shrinking, or the follicle shrinking, or the hair thinning. Okay, so now this dihydrotestosterone again will now how it happens is, at your root level there is something known as DHT receptors which are present. Okay. Achha. So now these receptors are only found in your crown area surface. They will be not present at your side and the behind hair. So now these DHT receptors are there at the base of your root. Okay, आणि आता DHT hormone produce झाला. So the DHT hormone will come, it will get attached to the receptors. So now this process will cause shrinking of your hair follicles. Okay, so because of the shrinking of the hair follicles, आता जे new hair येतले from that particular follicle, the diameter of that follicle will also will be like thinner. Okay, आणि because of that आता पातळ जाला केस, बिकॉज तो फॉलिक्युलर श्रिंक जाल्ल्या कारणान केस पातळ आसा. सो द डिस्टन्स बिटवीन टू हेअर विल ऑल्सो इनक्रीज, अँड दॅट विल इनक्रीज युअर विजिबिलिटी ऑफ द स्कॅल्प. ओके, देन स्लोली नाव दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, युअर फॉलिकल गोज ऑन श्रिंकिंग अँड श्रिंकिंग, बारीक बारीक जायत वतले, आणि जे आता केसूय येतले ते पातळ आसतले. प्लस आता सपोज हेल्दी हेअराक आमी पयले न्ही फाटल्या, सो फॉर एक्झाम्पल एका फॉलिकलांतल्यान 4 केस येता, एका फॉलिकलांतल्यान 3 केस पासून पळयतात आमी. हय, सो बट इन द फ्रंटल एरिया खंय पातळ जाला केस, थंयच्यान थंय आमी like when we see on the capilloscope on the system, थंयच्यान एका रुटांतल्यान एकूच केस दिश्टी पडटा आनी तो पातळ आसतलो, and that's why the visibility is seen, like increasing visibility over the scalp. आता जेन्ना आमी hair fall म्हणिल्लें न्ही, so hair fall can be controlled with changes in your routine, diet, or say this thing medicine, or any other supplements. But hair thinning je asa, that cannot be reverted, because your follicle once आता बारीक जाला तो परत तुमकां रिवर्ट करपाक मेळना, परत तो सो बारीक बारीक जावन तो डिसअपियर जातलो. सो वी कॅन से दॅट हेअर फॉलिकल इज डेड. ओके, मेलो तो हेअर फॉलिकल. सो आता तो परत तो रिवाइव करपाक मेळना. ओके, सो दॅट विल बी अ परमनंट दिस थिंग, परमनंट डॅमेज. या, सो इन दोज टायप ऑफ केसेस वेर द डॅमेज इज मोर, आता सपोज मेल पॅटर्न थिनिंगसाचे आता स्टेजीसूय आसता. सो देर इज लायक फर्स्ट स्टेज, सेकंड
second stage till seventh stage. So seventh stage, what we can see is like complete baldness, and the side and the behind hair will be intact. So in that particular case, like hair transplant will be the only option. So with the medication or any topical application, hair will not come back. Okay, so सो हो एकदा इनिशियली हेअर थिनिंग झाला म्हणजे केस पयलीं पातळ जाता हय. आणि जशें जालें तुमी सांगलें ताजे फॉलिकलच डॅमेज जातात सो त्या खातीर तातूंत नवे केस बरे हेल्दी येनात. येना. सो अनहेल्दी हेअर येता ते मागीर हळूहळू पडपाक पडपाक लागता आणि लागता. पडले काय ते परत रिवर्ट करपाक शकना. ना, because your follicle again goes in means shrinking more आणि बरोबर. बारीक बारीक जायत बरोबर. सो वता. हे जे हेअर फॉल म्हणजे ताजे मेन म्हणजे अशें म्हणू शकता की ताजे मुळात सारखे आसना सारकी त्या असना. खातीर त्या झाडाक आमी म्हणटा की झाड बरें जायना इन शॉर्ट तशेंच Right. केसाचे जाता. Right. बरोबर. हेअर Right. रूट जो बरो आसता Right. जाल्यार तुका केस बरो येवं शकता आणि हा अनफॉर्च्युनेटली जो हेअर रूटच डॅमेज जाल्लो आसता मे बी फॉर वेरियस फॅक्टर जशें तुमी सांगलें हॉर्मोनल तेजो लोकल फॅक्टर किंवा तेजो स्ट्रेस हे सगळे काउंट जाता. डॉक्टर म्हाका आनीक सांगा की आमी जेन्ना म्हणटा की हो एक पार्ट जालो की बाबा हेअर थिनिंग जालें ते केस पातळ जाता स्पार्स जाता म्हणजे कितें आसा म्हणजे अशें म्हणल्यार अशें समज की 1 स्क्वेअर सेंटीमिटरान समजा 25 हेअर आसा एक्झाम्पल नॉर्मल जाल्यार हातून ते 25 कमी जाला म्हणजे 10 जाला. सो आमी म्हणटा केस पातळ जाला किंवा आपले स्काल्प Visibility दिसता वाडला. विजिबल वाटे. हय. सो हे सगळे शूड बी टेकन इन टू कन्सिडरेशन आणि त्या प्रमाणे डॉक्टराकडे वचून सल्लो घेवप खूप इम्पॉर्टंट. कारण आजकाल कितें आसा उठसूट म्हणजे टीव्हीचेर इतके एडवर्टिजमेंट्स येतात Right. आणि आमी ते इतले products मागीर युट्यूबार आणि use करता. युट्यूब आमचो इतको गुरू जाला की तो आमकां इतकें कितें कितें सांगता हें खाव नाका. पण म्हाका दिसता each one has his own personal problems. जशें म्हणटा की इट इज टेलर मेड मेडिसिन्स की यू कॅनॉट हॅव म्हणजे ह्या वक्तार म्हाका केस आयले म्हणजे तुमकां येतले अशें न्हय किंवा तुमकां आयले म्हणजे म्हाका येतले अशें न्हय. सो वी हॅव टू गो टू द डॉक्टर प्रॉपर ताजो कितें कॉज ते समजून घेवपा जाय आनी त्या प्रमाणे ताचें मॅनेजमेंट जावपा जाय. डॉक्टर म्हाका एक सांगा की वॉट आर द अदर प्रॉब्लेम्स वीच कॅन अकर इन द हेअर म्हणजे केसांच्या बाबतींत आनी खंयचे इश्यूज जावं शकतात. हय. सो one is seen like dryness of hair. Okay, so आजकाल पार्लरान वचून many treatments patient do बरोबर. take. हय. So चड suppose treatment अशें घेतले like for example like straightening केले. Okay, even like permanent हे आसता smoothing and all that perming. हे सगळे केल्लेल्या कारणान केसाचो जो स्ट्रक्चर आसा outer cuticle layer तो डॅमेज जाता. I see. Okay, so that's why the roughness will come, frizziness will come. Okay, so ते एक dryness of the hair because of excessive use of heating अच्छा. applications we can say. सो बेसिकली इन शॉर्ट अशें म्हणूं येता की जे आमी आजकाल पार्लरांनी म्हणजे आमी इन द सेन्स म्हणजे दादल्यांक कुशी काडटा अशें न्हय दादलेय वतात पण जी बायलां चडशे वतात आनी जे तरेकवार पद्दतीचे जे कोणी मॉडेलिटीज यूज करतात म्हणजे केस स्ट्रेट जावपा खातीर किंवा केस कर्ली जावपा खातीर किंवा केस ते म्हणजे आनी कितें काही स्मूथनेस येवपा खातीर काही वेगळा कलर येवपा खातीर हे सगळे जे असता ते सगळे अननॅचरल असल्या कारणान केसांक धोकादायक जावं शकता आणि त्या खातीर केसांक चड मार बसू शकता इन अ लॉंगर रेंज. Right. त्या वेळार तुमकां दिसता की ओके आपले केस स्ट्रेट जाले किंवा आपले हय. केस बरे जाले चुकचुकीत जाले. Even this chemical treatment damages your root also. अच्छा. Right, because of that fumes जे chemical येता ते पासून तुमच्या रूट्साक डॅमेज पावयता and then again hair fall will increase because of that. बरोबर. Yeah. सो हो एक महत्वाचो मुद्दो आसा डॉक्टरान सांगला की हे फक्त केसांचे वयलो स्ट्रक्चर जाता हाकाच डॅमेज करता अशें न्हय केसांचे मुळां जी आसा तांकांय डॅमेज करता आनी हाका लागून कितें जातलें फुडें जे केस येवपाचे आसा नॅचरल पद्दतीन म्हणजे नैसर्गीक पद्दतीन ते खंय तरी तांकां अफेक्ट जातलो तांकां मार बसतलो आनी तुमकां फुडें केस येवपी आसा तांकां धोकादायक जावं शकता. तेन्ना म्हाका दिसता अशे पद्दतीचे जे तुमचे कॉस्मेटीक आनी जे कितें ब्युटी पार्लरांतले जे कितें ट्रिटमेंट मॉडेलिटीज ज्यो आसा ते तुम्ही रिस्ट्रिक्ट केल्ल्यो बऱ्यो म्हणजे रिस्ट्रिक्ट आय एम नॉट सेइंग कट ऑफच करप पण शक्य कमीत कमी वापर केल्लो बरो आनी स्पेशली ते गरम करप थंड करप आणि बाकी सगळे ताका जे कितें केमिकल्स लायता दॅट कॅन बी हेजार्डस इन शॉर्ट. डॉक्टर म्हाका एक सांगा अनेक प्रकार आसा जे आमी एलोपेशिया एरिएटा म्हणटात म्हणजे एका पर्टिक्युलर पॅचाचोच केस वतात. हाऊ वॉट इज युअर डेफिनेशन अबाउट दिस आणि वॉट इज द ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू यू. रायट. सो हे जे एलोपेशिया एरेटा आसा ते इट इज बिकॉज ऑफ द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर. ऑटोइम्यून डिसऑर्डर म्हणजे कितें नाव युअर बॉडी फायटर सेल्स वील आयडेंटिफाय युअर हेअर सेल एज अ फॉरेन बॉडी अँड देन स्टार्ट अटॅकिंग दॅट पर्टिक्युलर एरिया. सो तेज्या कारणान हेअर ग्रो जायना इन दॅट पर्टिक्युलर एरिया बिकॉज जे हेअर मल्टिप्लाय आतां जाता थंय इनसायड इट वील युअर हेअर युअर बॉडीज फायटर सेल वील ट्राय टू किल म्हणजे
ते फुडें ग्रोथ हेच करपाक करता. हय अफेक्ट करता. सो दॅट पर्टिक्युलर एरिया वील कॉज बॉल्डनस जातली. लायक कॉइन सायज अशे पॅची बॉल्डनस असता. इदर इट कॅन बी सिंग्युलर ऑर लायक मल्टिपल ऑल्सो. सो मेन हेजी ट्रिटमेंट म्हणल्यार फर्स्ट इज स्ट्रेस कमी करपाचो. सेकंड इज यू नीड टू करेक्ट द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर. सो वी नीड टू डू सर्टन टेस्ट. वी नीड टू सी की बाबा फॉलिकल्स एक्टिव्ह आसा की ना. सो अकॉर्डिंगली आमकां ट्रिटमेंट फर्दर इनिशिएट करपाक मेळटा. ओके. सो आनी सेकंडली म्हणजे ते काही थेरपीज बीन असता. लायक देर इज अ लायट थेरपी फॉर दॅट पर्टिक्युलर पोर्शन. सो यू नो दॅट वेन द लायट थेरपी लायक गोज इन दॅट पर्टिक्युलर एरिया, इट स्टिम्युलेट्स युअर फॉलिकल, प्लस it will increase the multiplication of hair cell, and then slowly growth is visible in that particular area. But again there are some sittings you need to take. So परत मागीर depending on the improvement and all we decide की बाबा कितले सिटींग लागतले आणि बाबा आनीक कितें मेडिसिन ऍड करपाचे की ना ते डिपेंड ऑन द ऑब्झर्वेशन एंड द इम्प्रुवमेंट ऑफ द पेशंट. सो बेसिकली इट इज अ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर. सो बेसिकली आम्ही अशें उलयताले की एक ल्हानसो पॅच असता जोका लागून तितकेच कुडक्याचे केस वतात, जाका आमी एलोपेशिया एरिएटा म्हणटा. डॉक्टरान सांगला हाजी कारणां तरेकवार आसूं शकता, काय ऑटोइम्यून डिजीज अशें म्हणटात. आणि एकदा तो पोर्शनांतले जाले काय मागीर तुमी ताका ट्रिटमेंटूय आसा. म्हणजे जशें तांणी सांगलें की ते लायट थेरपी म्हणा किंवा आनी कितें उपाय करून ते केस येवं शकता. पण रोखडेच येवचे ना. ताका तुमी मातशें पाशियेंस दवरचें पडटलें आनी योग्य वेळार दोतोरान सांगला त्या प्रमाणे फॉलोअप दवरचो पडटलो. ते केस परत येऊ शकतात. दॅट इज गुड पार्ट ऑफ इट. म्हाका सांगा डॉक्टर आनी एक म्हत्वाचो गोष्ट म्हणजे आमी आतां केस पडटा किंवा केस पातळ जाता हांचे शिवले. एक दुसरो एक म्हत्वाचो आसा तो म्हणजे प्रीमॅच्युअर ग्रेईंग ऑफ हेअर. म्हणजे केस धवे जावप. आता म्हाका केन्ना केन्ना कळना हे लोक केस धवे करता आनी मागीर कलर करता काय पयलीं कलर करता आनी मागीर तांचे धवे जाता काय ते म्हणजे इट इज रियली म्हणजे फॉर मी म्हणजे हांव केन्ना केन्ना अशें कोड्यान पडटा म्हणटा तशें. सो हाचेर म्हाका तुमी मातशें स्पश्ट सांगचें. Right. So premature graying. So premature graying we can revert to some extent, but before the age of 25 or 30 we can say. After the age of 30 graying is body's normal process. ओके. सो आतां ग्रेईंग कित्या खातीर जाता लायक वेन द मेलेनोसायट आतां पयलीं ग्रे म्हणजे पयलीं हेराक कलर कसो येता. ओके. फर्स्ट इज कलर येता इज अ मेलेनिन पिगमेंट असता विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द मेलेनोसायट एट द बेज ऑफ युअर रूट. ओके. रूट ऑफ द हेअर. सो जेन्ना आतां हे मेलेनोसायट अफेक्ट जाता बिकॉज ऑफ सम मे बी सम स्ट्रेस ऑर सम एनी अदर मेडिकेशन. ओके. डॉर्मंट उरता ते. इट इज नॉट प्रोड्युसिंग द दिस मेलेनिन पिगमेंट. सो दॅट टायम युअर हेअर वील टर्न ग्रे. ओके. सो बेसिकली जेन्ना मेलेनोसायट मेलेनिन प्रोड्यूस करपाचें स्टॉप करता तेन्ना ग्रे हेअर दिसता. प्रोड्यूस जाता. धवे जाता. हय. सो वी कॅन रिवर्ट दीस विथ द अगेन स्टिम्युलेटिंग द मेलेनोसायट एंड ऑल. अगेन देर इज एप्लिकेशन ऑफ सर्टन मेडिसिन्स. ओके. बट एट द एज ऑफ अर्ली इन युअर 20s ऑर बिफोर युअर 20s सपोज ग्रेईंग जाता जाल्यार रिवर्टाचे चान्सीस असता. अगेन दीस चान्सीस आर लायक 50%. लायक फूल तुमचे परत रिवर्ट जावपाक म्हणजे पॉसिबल ना बिकॉज मेलेनोसायट डॅमेज जाल्ली असता न्ही. देन इट इज नॉट पॉसिबल. बट सपोज मेलेनोसायट इज देर एट युअर रूट लेवल आणि डॉर्मंट आसा एक्टिव्ह ना देन दॅट कॅन बी एक्टिवेटेड विथ सर्टन मेडिसिन अँड देन द ग्रे हेअर can be reverted. Yeah. But जशें हांवें म्हणलें लायक बिफोर द एज ऑफ 25 to 20. या म्हणजे जाणटेपणा जाता तेका तुम्ही व्हडलेशें काय करू शकता. 30 हय तेच्या उपरांत काय करपाक रिव्हर्सल इज नॉट पॉसिबल. डॉक्टर आता एक महत्वाचो प्रश्न असो आसा की म्हाका दिसता केंसांविशीं खूब कितें कितें उलयता, खूब मोलादीक माहिती तुमी आमकां दिली. पण एक आमचे कडेन 4-5 मिनटां आसा आनी ह्या वेळार म्हाका दिसता तुमी आमकां कितें सांगूंक सोदतली म्हणजे वॉट आर द डिफरंट एस्पेक्ट्स यू वूड लायक टू कवर. म्हणजे यू हॅव गॉट फ्रीडम. तुम्ही खंयच्या विशयाक धरून उलोवंक शकता. तुम्ही आमकां डायट सांगूंक शकता. तुम्ही आमकां आनी कितें कॉमन प्रॉब्लेम आसा ताचे विशीं एड्रेस करूंक शकता. सो आय लीव इट टू यू. Yeah. So diet is very important in hair this thing taking care of the hair. So diet and तुमचे like protein rich food, then iron rich food, protein rich food जैसे पनीर झाले, chicken, fish, eggs. Okay. Iron rich food like तुमचे आमचे fig, okay, पालेभाज्यो. Okay. मागीर even this flax seeds, then walnut, almonds. These are also very good source of this thing minerals and vitamins for the hair. आता टेक होम मेसेज म्हणून तुम्ही किती सांगतली एका मिनिटात.
राईट. सो टिप्स म्हणल्यार डू नॉट यूज व्हेरी हॉट वॉटर वायल वॉशिंग युअर हेअर. ओके, सो दॅट वील डॅमेज युअर हेअर स्ट्रेंड्स. सेकंडली हे आमचे डू नॉट शेअर युअर कोम आणि टॉवेल्स. ओके, बिकॉज दॅट वील अगेन स्प्रेड द इन्फेक्शन. सपोज एकांक आसा घरान जाल्यार दुसऱ्यांक आनी कोणाक जावपाचे चान्सीस आसा. आनी टिप्स म्हणल्यार रेग्युलरली लायक वॉश युअर हेअर. सो बेसिकली इन शॉर्ट, बरो योग्य डायट घ्या, स्ट्रेस फ्री राहात, परत तुमच्या त्या कॉस्मेटॉलॉजिस्टाकडे वचून नाका जाल्ले ट्रीटमेंट करत रावू नाकात. सो म्हाका दिसता जे नॅचरल पद्दतीन आसा ते तुमी बऱ्या पद्दतीन ताचें संवर्धन करात, हेल्दी डायट दवरा, एक्सरसाइज दवरात, आणि आय थिंक दॅट इज मोर दॅन सफिशियंट टू टेक केअर ऑफ इट. मागीर दोतोर तुम्ही मुजरत वेळ कळाच्या स्टुडिओन आमच्या आयले आणि आमच्या स्टुडिओतल्या जे आमचे लोक पळयतात कार्यावळ तांकां मोलादीक माहिती करून दिली. ह्या खातीर सगळ्यांच्या वतीन तुमकां आजून संदेश बरें करून नमस्कार. मॅडम, सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नका हा. आता तू न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता.